संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गाऊन वधू तुका हसिता आमची तुवे उतुल्या देण्यापासून अर्गा भेटता दिनवाशी काढता बापय मोगाल तू आमचो जावो रक्ताय आमकां सदां गीत मोगा सुखा दुखां दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळटा संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गावन वाजू तुका हसिता आमची तुवे उतुल्या देण्यापासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजा मुगच्छनो दयकन बसया विविध तेसावां इरादे मागणी आमच्या काळजाचे यात्रे घेवन ह्या पुणथळाक आमी पावल्या आनी ताच्या बराबर सबारांनी आमी मिसां दिल्लीं आसात अर्गां जावन उपकार मागोवन बरी भलायकी मागोवन आत्म्या खातीर हे सर्व आमी ह्या मिसा वेळी एकामेका खातीर मागच्याक हे इरादे तुमच्या मुखार हांव दवरतां अर्गां जावन दिल्ली मिसा जोया डिसोजा आमेबळ लीटा सिक्वेरा लोरेटो लूसी सिक्वेरा लोरेटो प्रज्वल अंद्रादे दुबई आग्नेलो डोरिएडो आनी कुटाम गोवा घरचाल्मा खातीर बॅप्टिस्ट डिसोजा कुर्नाड बेसिलिया पिरेरा गोवा अर्गां जावन ग्लॅडसन प्रशांत मतायस कुंटल नगर अर्गां जावन घरचाल्मा खातीर रॉबर्ट कुटिना इरा मेलिशा कुटिना अर्गां जावन लुर्स वडो घरचाल्मा खातीर अनिल विवियन कासरगोड अनिल विवियन आनी कुटाम कासरगोड अर्गां जावन जॉर्ज एम वगीस वर्काडी घरचाल्मा खातीर विक्टर डिसोजा मँगलोर घरचाल्मा खातीर जेकब डिसोजा मोडंकाब घरचाल्मा खातीर हेलेन डिसोजा फजीर सुनीता डिसोजा आमेबळ अर्गां जावन घरचाल्मा खातीर फ्लोरिन पिरेरा बरीमार कार्मिन थेराजे गोवा अर्गां जावन रेश्मा फेर्नांडीस गोवा ताच्या जल्मा संदर्भी अर्गां जावन गोवा ग्रूप आसते हांगासर पंगड जावन आयल्यात तांच्या बऱ्या भलायके खातीर तांणी मागला सरेना एंटावो गोवा पिया फेर्नांडीस गोवा बऱ्या भलायके खातीर सिल्विया फेर्नांडीस बऱ्या भलायके खातीर गोवा बर्लिनो होरेक्वास गोवा फ्रांसिस्को फेर्नांडीस गोवा बऱ्या भलायके खातीर ज्वादा आनी जॉयडे फेर्नांडीस गोवा डोरिस जेन्सिल फेर्नांडीस गोवा विक्टोरियाना वाज गोवा अर्गां जावन फ्लोरिनो वाज गोवा अर्गां जावन मारिया रोजी फेर्नांडीस गोवा बऱ्या भलायके खातीर प्रदीप रामचंद्र मस्की रायचूर शांती कुमारी वर्काडी अर्गां जावन प्रिन्सन डायस बऱ्या भलायके खातीर गोवा घरचाल्मा खातीर पेनिसन डायस गोवा ब्रायन डायस गोवा बऱ्या भलायके खातीर फ्लॉयड डायस गोवा बऱ्या भलायके खातीर मेबलिना डायस गोवा अर्गां जावन सबॅस्टियना डायस गोवा बऱ्या भलायके खातीर एंटनी लोबो फजीर अर्गां जावन मार्सेलिना आनी कॅन्डिटा गोवा थंयच्या आत्म्या खातीर घरच्या आल्मा खातीर कामिल डिसोजा मुडिपू घरच्या आल्मा खातीर प्रिसिला डिसोजा मुडिपू मेलरॉय हॉस्पिटॅलिटी सर्विसेस मेड्रास अर्गां जावन तशें मोंतू क्रास्ता फजीर अर्गां जावन राखी फेर्नांडीस गोवा अर्गां जावन रवी सिल्वेस्टर मोंतेरो मंजेश्वर अर्गां जावन अनिता मोंतेरो मंजेश्वर अर्गां जावन जीवन आनी मारिया फ्लेवी बेलतांगडी अर्गां जावन रोहन रिना डिसोजा मोडंकाप अर्गां जावन रिवा रिया डिसोजा मोडंकाप अर्गां जावन नॉर्बर्ट डिसोजा कुर्नाड अर्गां जावन डीना केवी मँगलोर अर्गां जावन ह्या सर्व तेसवां सवें आमच्या काळजाचे यात्रेक देवा मुखार आमी भेटोवन आमकां गरज आसचें बरो देव फावो करून दी म्हणलें ह्या मिसा वेळी आमी मागता आसतना ह्या पुणथळाक विविध रितींनी कुमक केल्ल्या आदार दिल्ल्या
जेवणाकी सांगातपण दिल्ल्या समेस्तांचोय आमी उपकार बावडटना तोच बरो देव ह्या समेस्तान ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागया. उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. मोगाळ भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा सान चार्ल्स बोरोमेयो हाचे परब संभ्रमता. चार्ल्स बोरोमेयो देवशास्त्री जावन शिकोनदार जावन सुम्याक उतरांनी आनी करण्यांनी साक्ष जालो आनी ताची शिकोवन ताणें सबारांक दिली. प्रत्येक तरान प्रोटेस्टंट ह्या हेर पवित्र पुस्तकाचे आनी पवित्र सभेचेरच उपरांतल्या त्या लोकां मदें जाता तितलो वावर ताणें केलो. फाटीं सुम्या थंय तांकां हाडलें आनी पवित्र सभेंत घुस्पट गोंदळ जाल्ल्या वेळार दोतोर म्हणून बरोवन ती दोतोर न्हू शिकोवन लोकांक सुम्याची वळख दिली. आनी तो दोतोर शिकयतेलांचो पात्रोणी आसा. कोण दोतोर शिकयतात कातेकिस्ट म्हूण आसा तांचो पात्रोण. आनी आमी सगळ्या एकामेकाक दोतोर शिकयता, घरा एकामेकाक शिकयता. देखून आमचोय पात्रोण तो आमचे पासून तो विनंती करून दी. तशेंच सांजुजे बापाक मान करून की आमी हांगासर आयल्या. सांजुजे वास देवा पवित्रपणी जियेलो आनी हेरांक ताणें पवित्र केलें आनी आमकांय तो पवित्रपणान जियोवंक आदार जाता. ताची ससाय मागया आनी ह्या पवित्र येवकरिस्तान पवित्र बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमचे अस्कोतगय वळखून घेवन नितळ काळजान आयतीं जावया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर आनी तुमकां भाव भयणीनो, मनांची दोन तोंडां अनुसरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदां संवसारी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्पुरा देवळा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळीकायेची जिणी जियोवन तुज्या परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलोन फिलिपिकरां बरयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, म्हजो पटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्शा प्रकार चलतल्याची साल तुमी धरूं शिका. कारण हाचे पयलीं हांवें सभावर पटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रडोवन परत्यान तेंच सांगता. जायतीं जाणां आपली साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. नाच तांची अंत्यावस्था म्हणयत. तांचे पोटच तांचो देव. लजेक पावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बडाई उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतीक ती मोल बांदिनात
आमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक तें तावन येवचो आसा त्या सोडून दरा सुम्या जेजू क्रिस्ताचे आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा सर वस्तू आपणाक काळ करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कोड रुपांतर करून ती आपली महिमे बरी कुडीचे स्वरुपायक तो हाडटलो देखून म्हज्या अती मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां पळोवन हांव सदां कितलो लालयतां तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजें मुकुट मोगाच्या न्हू सोम्यांतय तीर रावा देवाचें उतार हें देवाचे उडकार श्लोक सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो सर्वेस्पराच्या घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो व्हरतो संतोष म्हाका बगलो आमी तुजेशी पावल्यां जेरुजालेमा तुज्या दरवाड्याचेर आसात आमचीं पावलां तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पांय श्लोक सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबार बांदला आमचे जेरुसालेम थंयसर चडोवन येतात कुळयो वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो श्लोक सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो थंय सर्वेस्पराचें नांव वाकाणूक इस्रायलाच्यो कायद्यो थंयसर उबारला दावीद रायाचें मुळसुबेचें सिंहासन श्लोक सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो उद्गार हालेलुया 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 सुकून देवाच्या उतरां पाळो दिता ताचे तें देवा समोर निजाकी संपना तें पावला हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो एकलो ग्रेस्त मनीस आसुल्लो आनी ताका आसलो एक कारबारी हाणें ताची आस्त विबाडल्या म्हणून दनया लागीं फिर्याद गेली दनयान ताका आपोवन म्हळें हें कितें हांव आयकतां तुज्या कारबारीपणाचे सगळें लेखपाक म्हाका दी ह्या फुडां तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना तोळ तो कारबारी आपणा इतल्या चिंतूंक पडलो म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा हांव आतां कितें करूं खोंडूं म्हाका त्राण ना भीक मागूं म्हाका लज दिसता म्हाका कामांतलो काडटस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा गेशें हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें देखून आपल्या धन्याच्या ऋणकार्यांक एक एकल्याकच ताणें आपयलें पयल्या लागीं ताणें विचारलें म्हज्या धनयाक तुवें कितलें देवें ताणें जाप दिली 100 कुतयो तेल ताका कारबारी म्हणालो घे तुजें करारपत्र बस वेगीं आनी 50 म्हण बरय उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें तुवें कितलें देवें ताणें जाप दिली 100 गोनी घोव कारबारान ताका म्हळें घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हणून बरय त्या आनी तिच्या कारबाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धनयान ताका शाबासकी दिली कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसले लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशां प्रास कितल्यागी चड हुशार म्हणयेत देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो भारतांत एक चिंताप आसा आनी त्या चिंतपाचो लोक आसा ह्या लोकांक चिंतची रीत अशी आसा
यावात जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा ग्रथम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः. ही संस्कृत भाशेंत सगळें सारांश. ह्या संवसारांतूं जियोन आसाय सुखान जिये. तुजे लागीं दुडू दिरवें ना, हेरा कडचें हाड, लोन याड या फार्न हाड, वॉर्न करन पिये गम्मत मार. कित्याक फाल्यां तूं गोबर जावन वेताय मागीर येनाय. देखून आतां गम्मत आतांच कर. योलो पीपल म्हण आसात, योलो YOLO. तशें म्हळ्यार कितें? यू ओन्ली लिव वन्स. योलो पीपल YOLO. यू ओन्ली लिव वन्स. एकच पडी तुवें जियोवचें, मागीर ना. देखून आतां गम्मत मार न्ही, मजा कर, गम्मत मार. तशें चिंतप आसा. आयच्या वांजेलांत आमकां एक संदेश मेळटा, तो खर बरी ताच्यात कुशे प्रमाणे जियोवन आलो. आनी धन्यान लेक विचारलें. लेक विचारतना चिंतूंक पडलो, आतां कालें करचें, कितें करचें. आतां इश्ट असल्यार मात्र मागीर कांय जियेत. देखून तो चड रिणका चड दिलें ताचें उणें करता. स्वामी हांगा तशें आमी करीचे म्हूण सांगना, पूण एका कारबाराची हुशारकाय तो दाखयता. म्हळ्यार आमी ह्या संवसाराचे वय, पूण ह्या संवसारांतच रोमोन रावोंक हांगा आयिल्ले न्ही, ससनाक रावोंक आयिल्ले न्ही. आयच्या पयल्या वाचपांत पळयता हांव, पोटूच तांचें देव. सांब पावलो म्हणटा पोटूच तांचें देव. आमच्या मदें आसा पोटूच तांचें देव. 2-3 वरां रांदूंक काडल्यार मागीर 2-3 वरां खावंक काडचें. दिसाक आमची चड वेळ खावंकूच जाता, रांदूंक आनी खावंकूच जाता न्ही. पळया वेळ. आनी रांदच्यांक आमी घाल्याक, काम करच्यांक घाल्याक ಒಂದು ಗೇನು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ಒಂದು ಗೇನು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ಒಂದು ಗೇನು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ म्हणून. ताकाच आमची सगळी जिवीत ताकाच वेता. खावच्याक आनी पियोवच्याक आनी न्हेसच्याक तातूंच गेलें. तसलो तो कारबारी हांगासर उडासाक आमकां हाडटा ना. हांगासर आसा वय एक आमकां एक जागो पवित्रपणान जियोवंक, देवाच्या मोगान जियोवंक आनी देवाच्या मोगाक साक्ष जावंक. पूण आमकां मुखार वचोंक आसा. ती तयाराय आतांच जावची. थंयसर त्या आखरेच्या जडते वेळार थंय म्हाका कोण आसात आदारितले सांत भोगतात. देखून आतांच आमी तयाराय करची बरी म्हूण आसा. देखून बुद्धवंत आमी जाय, भाग्यवंतपणान जिये जाय. आनी तो वळ मात्र आमकां ते सासनाक थंय सूख संतोश लाभोवंक साध्य जाता. देवाची काकूळ दया आमकां आसा. पूण हे उडास आमकां करता आमकांत विसरूंक जायना. ह्या संवसारीच्या ह्या वाळ्यांत आमकांत विसरूंक जायना. सत्रायेन मेटांक काडी जाय. थोडे फावटी वाळ्याच्या विरोध आमी वी हॅव टू स्विम अगेन्स्ट द करंट वचूंक जाय पडटा. संवसार कितें सांगता ताच्या फाटल्यान धांवूंक जायना. ते आमकां खंय व्हरून पावयता. पूण फाटीं सोम्या सांगाता येवन ताचें मिसांव आमी करूंक जाय. ताचें कारबार हांगासर आमी चलोवंक जाय. आनी त्या दिशेन आमकां आयची वाचपां आमकां उलो दितात. सोम्याचो आदार मागया. ताच्या सांगातपणान पवित्रपणान जियोवन ताकाच साक्ष जावन जियोवंक आमकां फावो जावं. पानांको 120 आनी 121. मोगाच्या नादान दोरो, मोगाच्या दावान पेटो, हाडून आयल्या काणिको, हे बापा मोगान त्यो, मोगान तुवें आमकां दिल्ले, सगळे आमचे वांटून घेवच्या तपल्या मोने,
आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसं लयन जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नकापोई सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोखा आपले पुरचे खातीर सांजुजे वजान कतकतीत मोगान भेटयले मागणे आनी खलतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोव मानवलें. हे सुशेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी थळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पोराते उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वासा पासत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सोदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती आमी गायता. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. कोण सर्गी तुका जय जय. कोण सर्गी तुका जय बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कमाई मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कस मरोन सुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेसपरी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगात पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां पासत ते वरवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bovarto so good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन जारा. जेजू नव्याने तोरो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिवीतचो उडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्र थयेन मागता. सर्वेस्परा आपले केपेचे म्हणजे विसरले तुझ्या पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या आबागीन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी आज सगळ्या वर्गांचे
प्रीतिमगान वाढोय. पूण जिवन पूण सोब वसून मेल्यां तूं त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेज सांग. तुजें पजळीत मुखार मळ फोडोवन फावो कर. तुज्या मेसा भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेसांची दया कर, काकळूत कर म्हूण आमी मागता. अवकां मवे देवाचे माये संगाती, भगेवान जुजवती सोपोती, भगेवान दमदोद, भगेवान जुजे वास आनी सरकाळी तुका मानवल्यां ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुमयान आमकां मागोवंक शिकयला त्या मागण्या मारिफात सर्गींच्या पवित्र बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सदांच जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतले विघ्नांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बरवशानत रेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सरपातकांनी सुटय आनी सर आकांतांतली वाठाय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही सुमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. वसू जेजू आमचो सोमी आनी आमचो सोडवंदार देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्ली आमी खंडीत सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
तू जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गवळ्या बोया दी तूं जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बगे दिसा तुझ्या पोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत ददोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची थान आमच्या काळजान सडय आनी सांजू देवासाच्या परसळी शिकोवण्या आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. संभ्रमी आशिर्वाद जोडच्या तुमच्यो तकल्यो बगाया. सर पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उसवाडा वरवीं तुमकां बाबर्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशे सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवूं आनी तुमचे सवय सदां आसूं. सर म्हज्या मोगाळ यात्रेक भावा भयणीनो, ह्या पुणथळाच्या महापरबेचें आपोवणें पत्र सांजुचे वाज भक्तिकांच्या ग्रुपाक येदोळत घाल्या. ह्या विशीं तुमच्या सैर्यांक कुटुंबांच्या कळया. ह्याच डिसेंबर म्हयन्याच्या 1 तारखेर सांजेर 5 वरार पिडेस्तां खातीर विशेष मीस आराधन मागणे. शुक्रार शनिवार आयतार म्हणजे 2, 3, 4 तारखेर महापरब. सर्वांक मोगाच्या पोणे फेस्ताक तयार जावन नोव्हेंबर 20 आनी 8, 20 आनी 9 आनी 30 तारखेर 3 दिसांचें त्रिदूम सकाळीं 10 वरार तेर्स आराधन तशें मिसा नोवेना सवें हांगासर जेवणान संपता. येवया हेरांक सांगया सांजुचे वाजा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां जोडून घेवया. मोगाचे न्हू, आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन आमकां भक्तीपणान मागोवंक देवाचो अनभव जोडूंक मुखेलपण दिल्ले जावन आसात. बाब जोकीम फेर्नांडीस, निर्देशक, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय, मंगळो दियेसीस. सांजुचे वाज तुमकां बऱ्या भलायके सवें तुमच्या मिसावांत सरितींनी जैत दिवं म्हूण आमी मागता. सर भक्तिकांच्या नांवी पाद्रे बनो आनी सांगाताच बापरांनी आनी म्हज्या नांवी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कुमसाराक सांगातपण दिवचें फरांगीपेट कोवेंताच्या कापोचीन पाद्र्या बनो, तुमचोय आमी उपकार बावडटा. गायनाचें मुखेलपण घेतिल्लो सायमन, तशें आज व्हिडियो रेकॉर्डिंग केल्लो सूरज. मिसाक आल्तार इतर मांडावळ करच्या आनी केल्ल्या सावंड सिस्टम सांबाळिल्ल्या कदेलां दवरचीं आनी काडचीं, जनेलां उक्ते करची आनी धामची. हांगासर जावच्या दुरस्ती कामां खातीर मागणें भेटोवच्या, कुमो केल्ल्या आनी करच्या, काम करतेल्या आनी करयतेल्या सर्वांक सांजुचे वाज देवाची विस्तार आशिर्वादां फावो करून दी म्हणून आमी मागता. नोवेनांक आमी सांगातपण दिवया. सर आमी भक्तीपणांत रेलीक हांगासर मुखार हाडटाना आमचें सांगातपण आमी दिवया.
एकन बसया मोगाचेनो हांगासर गोंयचो एक पंगड आयला. तांणी सुमार तेंपा आदीं एका भुरग्याक 25 वर्सां प्रायेच्या भुरग्याक कॅन्सर जाल्लें. 4th स्टेजीर तें पावल्लें. पैशिला गांवांत आसा. आनी ह्या वेळार ताका एकल्यान सांगलें खोडयाळ जुजेवाजा लागीं वचून मागल्यार बरेंपण जाता. ताच्या इश्टिणेन ताका हांगासर हाडलें आनी तिणें मागलें. थंयसर बरेंपण जाता म्हणून बोगलें आनी निमाणें बरेंपण तांकां लाभलें आनी संपूर्ण गूण जाला म्हणून कळिल्लेंच इश्टिणेन आपोवन व्हेल्ली मनीस तीच आज तांच्या सबारांक आपोवन हाडून दिवच्याक रुजवात ह्या पुणथळार असाध्य म्हूण आसलें 4th स्टेज कॅन्सर गूण जावन आज तें बऱ्या भलायकेंत आसा. तो उपकार बावडूंक आज तीं गोंयकारां हांगासर पावल्यान हांव उलो दितां. तुमची साक्ष हांगासर आसल्या सगळ्यांक ती जावं दी. मोगाचेनो जुजेवाजा लागीं आमी फातयेन आनी विश्वासान मागता. मागल्लें जोडता आनी हेंच जावन आसा ह्या पुणथळाचें एक विशेश जाता. आनी हांगासर जुजेवाज बापान दिंबी घालन ताका मारूंक आयिल्ल्यांचेर असर्या रुपी त्या खडपांत बुराक जावन उदक उचलोन असर्यें दाखयलें आनी हें थळ हांगासर आमकां लाभलां. आनी ह्या थळार येवन आमी मागल्लें हरी एक तो आमकां दिता. आनी ह्या पातयेनीन ह्या विश्वासान आज जर तर आमी हांगासर उबे रावला फकत जुजेवाजाचें नांव सांगून हांव आस्पत्रे पावल्लो. कोरोनाच्या वेळी 4.5 दिसांनी डिस्चार्ज जावन घरा पावल्लो. मरणाक म्हूण गेल्लो हांव फाटीं पावलो. आनी आज जुजेवाजाच्या थळार तुजे वावर करूंक म्हाका अवकाश आसा जाल्यार फाटीं हाड म्हूण सांगलें. आनी ताणें म्हाका आस्पत्रेंत धांवन 4.5 दिसांनी धाडलें. आनी हांगा जर तर साबारा मदें साबार घडटा जाल्यार जुजेवाजाची विशेश सकत ह्या थळार आनी ह्या सर्व मदें पाद्र्याबान सांगल्या बरी आमी दवरचो तो संबंद ह्या पवित्र थळा थंय देखून हांगासर बरयल्ली साबार तेसांव आसात. खंयचे तेसांव सोडिनासतना सगळें हांवें जुजेवाजाक दिवचें. पयस थावन लागीं थावन कागदां थावन बरोवन हांगासर धाडटात. कितें आमकां माथ्याच्या केंसा थावन सुरू जाल्लें पांयाच्या नाक्षे पर्यंत जुजेवाजा लागीं मागल्लें तो दिता. देखून हें सगळें ताका सोडल्लें जावन आसा. देखून ताच्या पांयां तळी हांव दवरन हें ताणें दिवच्या खातीर ताका हांव ताच्या पांयां तळी अर्पितां. आनी हांगासर तुमकां समजोवच्याक आयिल्ली अर्गां तशें तें सवां मम्मीचे PFचे पयशे बेगीन मेळोवंक जुजेवाजा लागीं मागल्लें. कितेंच अडकळ नासतना आयिल्ल्याक आमी कुटुंबाची अर्गां दिता. 7 वर्साच्या भुरग्याक 3 वर्सां आदीं नाकाच्या हाडाचें ऑपरेशन जाल्लें. परतून तें हाड आयिल्लें. डाक्टरान ऑपरेशन जायजेच म्हूण सांगलें. जुजेवाज बापाच्या पांयां तळी आनी त्या भुरग्या खातीर आमी मागलें. आतां त्या भुरग्याक हाड ना. डाक्टर म्हणटा ऑपरेशन करिजे जाल्यार हाड ना पैंच जाला. अर्गां जुजेवाज बापाक सगळें आमचें घराणें दिता. पासपोर्ट बऱ्यान हाताक मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यांत. ते सवां बरें काम मेळोवंक मागलां 18 जाणांनी. मम्मीचे पांय दंपार गूण जावंक. परगांवांत बरें काम मेळोवंक 9 जाणांक. बायेक धुवेक पुताक धाडटूक बरी सैरीक मेळोवंक 18 जाणांक. कुटुंबांत सूख संतोश समाधान आसूंक 12 जाणांक. जाग्याचें रेकॉर्ड बेगीनच जावंक कोर्टांत बरो तीर्प येवन समाधानीन सगळें इत्यर्थ जावंक 14 घर बांदूंक फावो जावच्याक 13 गर्भेस्त्री आनी पोटांतल्या भुरग्यातय आसचे समस्या निवारण मुखलें स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक मागला. घरचें काम संपूर्ण करूंक आदार मागला 7 जाणांनी. वाहन चलोवंक धैर्य आनी आदार मेळच्याक 1 बरी भलायकी मेळोवन कुटुंबांत संतोशान आसच्याक 16 जाणांक. खोंकली शेळ गूण जावंक 14 ल्हान भुरग्यान सारके रितीन उलोवच्याक. एकल्याची थायरॉयड ऑपरेशन नासता गूण जावं दी म्हूण मागला. एका विधव स्त्रियेक कुटुंबाच्यान दिवची इजा उणी जावन चोरी जाल्ले रिकार्ड भांगार पाटी मेळच्या खातीर फाटल्या साबार दिसांत ती मागोवन आसा. मेरायन इंजिनियराच्या 2nd मेन पोस्टाक एग्जाम बरयल्ल्याक जैत मेळोंक ना. जुजेवाजाक ही गरज भेटयता आनी मुखल्या दिसांनी हे मेळच्या खातीर मागता. जानवरांक बरी भलायकी आसून पिडेतान गूण जावंक. घरचें लोन फारीक करूंक साध्य जावंक 5 जाणांक. दिवंक आसचे पयशे बेगीन पाटी दिवन रिणांतले तांकां सुटका मेळच्याक.
गोंयच्या एका भावाक पाटींत ट्युमर जाला ते गूण जावंक ताणें मागला. पांयाचे दूख गूण जावंक दोगांक. भुरग्याच्या देण्या खातीर मागच्या जोड्यांक तांच्या भुरग्यांक हातान धरचें भाग फावो जावच्याक मागला. 20 आनी 2 जाणांक. BP, शुगर, एलर्जी, केस चडचे गूण जावंक. भायल्या गांवांक वचूंक बरी विजा मेळोवंक 4गांक. आत्मविश्वास चडोवंक मागला 1ल्यान. हार्टाची पिडा गूण जावंक 4गांक. लिजार घेतिल्ले माडये तोटांत लाभ मेळच्याक. कॅन्सराची पिडा गूण जावंक मागला 3गांक. एकल्याचें काम कन्फर्म जावंक मॅनेजराच्या पोस्टाक जावच्याक. दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावंक 3गांक. मोग केल्लें चेडूं मेळोवंक मागला. मानसीक पिडेतान गूण जावंक 4गांक. दोगा भुरग्यांची दोळ्याची दिश्ट सारकी जावंक. एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण नितळ जावंक. एकल्याची पाट दूख गूण जावंक. एकल्याचें दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक. 3गांक उडासाची सकत सारकी जावंक. भायल्या गांवांत चलोन आसचें बिझनेस बऱ्यान जावंक. 6 जाणां ल्हान भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक. भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत शिकलें उडास दवरूंक 20 आनी 6 जाणांक. किडनीचे समस्ये सारके जावन भलायकेन आसूंक. एकल्याचें लिव्हराचे समस्ये गूण जावंक. सुकुरनळी ह्या अन्ना नाळांत शीत गिळोवंक जायनातल्या त्या पिडेतावन बेगीनच गूण जावच्याक मागला. फ्लॅटाक बरें भाड्यागार येवन रिणांतलें सुटका मेळच्याक मागला. आमाल पियोणें सोडून कुटुंबान मोगान चियोवंक काम करूं मतीक उजवाड मेळच्याक 4गांक. हातांची पांयांची गांठीची पेंगटाची दूख गूण जावंक 8 जाणांक. एकल्याच्या रट्ट्याची दूख गूण जावंक मागता. अंगविकल आशिल्ल्या भुरग्याक चलोवंक जावच्याक. CAची परिक्षेक शिकोवन परिक्षे बरोवच्याक मतीक उजवाड मेळच्याक मागला. ह्या सर्व त्या सवां खातीर आनी आमचे कडेन मागोवंक विचारला. आमी मागता म्हणून बसयल्ल्या सोमेस्तांक सांगाता घेवया आनी आमी सर्व एकामेका खातीर मागोवंक हांगासर आयल्या. बरेपण तुका जाय जय, म्हाका जाय जय, म्हज्या कुशीन आशिल्ल्याक जाय जय. तर आमी एकामेका खातीर मागया. जुजेवाज बापा लागीं पातयेणेन मागल्लें तो आमकां दिता आनी आमचे पातयेणी आमच्या दिंबयेर होंदून आसा. देखून दिंबी घालया, हात वयर करया. एक आमच्या पायक नमान मरियानान बापा हांगासर आयिल्ल्या सोमेस्तां खातीर आमी मागया. बरेपण जुजेवाज बाप आमकां हर एकल्याक फावो करून दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमचितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका. पूण वायटांतले आमकां निवाद. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी देवी फळ तुजे कुशीचें जेसू. भगेवंते मरिये देवाचे मे आम पाप्या खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमे. महिमा बापा गनी पुता गनी पवित्रज्ञा दसो दे दसो तानी सदां सर्वता मे. ह्या पुणथळाचें काम हांगासर जावन आसा. हें काम करच्या हर एकल्याक सुरक्षिताय करयतल्या की बरेपण आनी सांगाताच जुजेवाजा मुखांत्र हें सगळें पंथाक पावोवंक आदार दिवच्या सोमेस्तांक तोच देवातान बरेपण फावो करून दी म्हणलें मतीन दरया. दिंबी घालची दिंबी घालया. दिंबी घालूंक जायनातली आमी बसया आनी पातयेणेन जुजेवाजाच्या ह्या लदिनेन आनी नोवेनांत वांटो घेवया. Sumia kakultamchika, Sumia kakutamchika, Krista kakultamchika, Krista kakutamchika, Krista ikamka, Krista aikamka, Krista dain ikamka, Krista dain aikamka, Sevgincha deopa, kakultamchika, Deputa sumsavacha tharoka, kakultamchika, Dev povitatmya, kakultamchika, Santissima tinda diakas deva, kakultamchika, Goincha benevolence zalmalya sanzu zevas bapa, amapasat vinadika, आपल्या आवई बापाच्या देवस्थानात वाढून आयिल्ल्या सांजू जेवास बापा amapasat vinadika, दुबळी खायची जिनी जिव सुगुप्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू जेवास बापा amapasat vinadika, सगळ्या खेनारान पवित्रपणाचो पबमळ पासवलेल्या सांजू जेवास बापा amapasat vinadika, श्रीलंकान दगदणीक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिमोत पावलेल्या सांजू जेवास बापा amapasat vinadika, मोहियेमायेचो सेवाक जावन आपणाक मोहियेमायेच्या हातांत समापिल्ल्या सांजू जेवास बापा amapasat vinadika, भिखाव्याच्या रुपात श्रीलंका वचून नाश जावन वेच्या कातोलीक भावार्थ
जिवो केल्ल्या सांज वास बापा आम पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपण आदान मोरये माय समोग आमच्या काळजांत बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांज वास बापा आम पसत विनंती कर कश्टान सांपडलेल्या गरजां पावोवन तांकां बुजयलेल्या सांजो जेवास बापा आम पसत विनंती देवाचे बावार दवोन जिणेंत आयिल्ल्या स कश्टांद्वारा दैवान सोंसलेल्या सांज जेवास बापा आम पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातलेल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजो जेवास बापा आम पसत विनंती कर बाबार सांडोवन पयस गेल्ल्या शेळ्यांक एका गवळ्या काल इंडांत हाडूंक वावरतेल्या सांज जेवास बापा आम पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची कोर्सां साकोन सवांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडलेल्या सांज जेवास बापा आम पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले बोगस समकाय सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले दैन ऐकम काय सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काकुळ करतले तमची कर नोवेनाचे मागणे ये सांजे वास तू आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें सरलेली वाट आमच्या क्रिस्त जिणेक मेल फांगत ते सुवातेन आमी चलच्या तुजें हांव प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता सांजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतले तुज्या जिणेन देवास अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय तो मोग अजावा लोकां वांचाक तूं सुसुडी जालोय अंतकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट ओगडायल्या सरशीन तूं दावोलय तांकां जिविताचे उतर प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले हे मिसांव करताना तुका पुरासन जाल्ली मुन्ना कश्ट म्हणले तुवें लेखलेले असलो स्पिरीत आमच्या काळजांत किल्लात घाल देवाची उतर प्रगट करूंक आमची काळजां बेस कर देवाच्या विशयांची तूं आमकां शिकय सांजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेन नवो भुवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान पावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणे मरी फाशी केलें आसा जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस आनी कश्टाल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजे वास ह्या संवसारी देवाचे हातेंतूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली सबारांक देवाचो आदार मेलोस केलोय आज सर्गावाजान देवा संगी तूं आसाय थंय हांव तुज्या मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका तें करता आमच्या जिणेची कश्ट दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांत तूं पाव आमचे पासून देवा लागीं माग ह्या घडी ह्या म्हज्या गरजा पासून देवा लागीं विनंती कर सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेन तावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुश्मनाच्या पासांत तावन आमकां राखून व्हर बाबार्था आडव्याच्या संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयले वाटेन चलो मोरयेमायच्या गोपांत रावो आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैनावपाक तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनाक जेवचे बाग आमकां मेळा शिकर आमेन सुमयाचे नावे आमचो आदार ताने रचला सर्गनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडे कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या तुजे थंय तुजे काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयला तेचपरी तुज्या सेवका सांजुजे वसान आपले जिनिया आनी मोरणान जायती अजापां करून तिस्मो वळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली तशे विनवणेन आमचो बावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारण्यांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो
प्रार्थुया. आज सांज देवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरोवं. आमेन. सांज देवाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलून तुमी वाडोवंक सगळीं सेवे साकरेची मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं. आमेन. सांज देवा सर्गींच्या राजांत बापाच्या एक वडान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसायलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक पावूं. आमेन. आनी त्या सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमच्यो सवय सदां आसूं. आमेन. सांज देवास बापा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्ना सांडे नाका. Jesus socorro, तुझी सालोय संदेश ताचो प्रसार केलोय. विज्ञान वारा कष्टांनी दुखां दुबळ्या धाकट्या मोगा आदार तुवें दिलो. सांज जेवास बापा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्ना सांडे नाका. सर्गीच्या वाटेन चलोन शिक माता सांडून आदार लावय. जोडून दी कृपा ही आमकां उर्बा माया मोगान सोलोच्या मागून दी कृपा. सांज जेवास बापा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्ना सांडे नाका. Zulsevas बापा माता बेसाव सुतोल करून मोगामी साव. देवाचे खुशे आमी काळजामच्या दैविक कृपा मागून दे बोलाले माता. मोगन पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां. सांज देवास बापा आमकां पसत विनंती कर भगवंत कुसुचे कृपेन योरम का आमचे देवा आमच्या दुस्मनांत बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.